गोंयभर 85 इलिगल कसिनोज चलता. आपल्याच फातोर्डा मतदारसंघात 5 इलिगल कसिनोज आसात आणि हे सगळे बेकायदेशीर कसिनोज सरकाराच्या प्रोटेक्शनान चलता असो खर आरोप विजय सरदेसायान केला. सध्याचे कॅसिनोज सरकाराक 44 कोटी रुपया फारीक करून सरकाराक रेव्हेन्यू दिता. पूण हे जे इलिगल कसिनोज आसा ताचेर डीजीपीन एक्शन घेवची म्हूण विजयान मागणी केल्ल्याचे ताणें सांगले. दुसरें म्हणल्यार इलिगल कसिनो जे चालू आहा जे हफ्तो कोण तरी कोणाक तरी पावताच. 85 कसिनोज असे स्लॉट मशिनां चालू आहा. पयर पेडणे एक चलता ते हांवें व्हिडियो ताजो डायरेक्ट हाजेर घाल्लो, ट्वीट केल्लो. असली 85 आहा. म्हज्याच मतदारसंघात 5 आहा. सगळे रुलींग पार्टीचे प्रोटेक्शनान चलता. आमी डीजीक सांगिल्लें आहा हाजेर एक्शन जावंक जाय. जायना जाल्यार आमी फुडें कशें कितें करप तें पळयतलें. तशें न्ही, कसिनो जे बोटी चलतात ते 44 कोटी रुपया फारीक करून सरकाराक रेव्हेन्यू दिवन कसिनो चलयतात.